केले आणि सेफ्टी घेनात लोक इज ओनली बिकॉज ऑफ द अवेअरनेस दॅट द गव्हर्मेंट इज परत परत हाजेर उलोवन कांय अर्थ ना. कारण आमी सरकाराक सांगीत आसा, स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटीन सांगलें की गोंय एक अशें राज्य की 10 राज्यांतल्यान गोंय एक राज्य जे फटींगपणान नंबर 1 म्हणून. इफ स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटी हॅज टोल्ड दॅट यू आर हायडींग फिगर्स अँड ट्रान्सपरन्सी ना, ताजे खातीर लोकां भितर भंय ना आनी मुख्यमंत्र्याचो डायलॉग दिवपाची गरज ना. दीस हॅज लेड अस टू वेअर वी आर टुडे. आज सोशल डिस्टन्सिंग कर आनी वेअरिंग मास्क सांग सगळें सांगतात, पूण कितलें जाता. पुलीस आज गोंयकार जो पोटाक आसा ताज्या आड रस्त्यार येवन कोणाची टॅक्सी बंद पडल्या, कोणाचें आनी कितें पडलें, ते घरचे पदार्थ आणून विकता, हे पुलीस चलान मारता आनी भितर व्हरता. तितलेंच काम पुलिसिंगाक केलें जाल्यार क्रायम्स देंवता. बट किपींग दॅट टॉपीक एट द सायड, आज परिस्थिती अशी जाल्या प्रॅक्टिकली की आय डोंट नो वॉट इज द इशू विथ द गव्हर्मेंट. पूण आज बाज्यो ना. आज बाज्यो ना म्हणून व्हीलचॅरार भुरग्यांक पेशंटाक बसयतात. Patients who are having infected with lungs, who are having issues, young boys, they are not comorbid, young boys. एक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची केस आसा. The last 3 days that patient couldn't find even a bed. ताका व्हीलचॅरा वयल्यान स्ट्रेचरा वयल्यान शेवटी बेड आनी ट्रिटमेंट जायना. आनी हातून आरोग्य मंत्री कडेन उलयतकर, डिना कडेन उलयतकर कामां सुरवात जाता. I don't expect that everything should be spoken to the health minister and the dean of the Goa Medical College for when it comes to patient. This is governance. आणि हांगा मुख्यमंत्र्याचो रोल येता. हांव परत सांगता की तुमकां आज पेशंट आसा, बाज्यो ना, हे कितें उलोवप. हांव लास्ट तुमकां 4-5 म्हयने सांगता रेल्वे आयसोलेशन कोचीस हाडात. तुमकां सांगलें GMCचो नवो ब्लॉक आसा तो कन्वर्ट करात. तुमी आज 30 to 40% ऑफ GMC यू कन्वर्टेड इंटू कोवीड. म्हणजे बाकीच्या ट्रिटमेंटाक पेशंट वतले खंय आनी वता खंय. म्हणजे कोविडान ना जाल्यार बाकीच्या दुयेंसांक मरतात. ही परिस्थिती आज गोंयकारांची जाल्ली आसा. डेली 8-9 मरणां साहजीक जाल्लीं आसा. 400 to 500 cases being positive has become a normal, leave the new normal. But my biggest problem which I feel Goans are facing today is beds available ना. आणि असिम्प्टोमॅटीक असलो जाल्यार तो असिम्प्टोमॅटीक जालो आनी ताका ESI हॉस्पिटलान व्हरतले म्हणून तो भंयान आपूण सांगत ना आपूण आसा म्हणून सिम्प्टोमॅटीक, की तो भंय दिसता आनी ताका असो जाला तो सरकारानूच निर्माण केला की कोवीड हॉस्पिटलान गेल्यार परत मनीस येना म्हणून. हांगा गरज आसा सरकाराची उलोवन हो भंय काडपाचो. हांगा गरज आसा सरकाराची इन्व्हेंटरी प्लॅनिंग. आज 1000 बेड्स शूड बी देर, 1000 बेड्स शूड बी देर वेकंट. हाऊ टू क्रिएट इट इज इम्पॉर्टंट. आज मणिपालान 20 बेड आसा, 22 बेड आसा, सगळ्यो फूल वेटींग आसा. थंय अपोलोन 14 बेड का 16 बेड आसा, सगळ्यो फूल वेटींग आसा. ह्या वेटींग आनी लॉजिकान द पीपल हू कॅन अफोर्ड ट्रिटमेंट ऑल्सो कूड हॅव गॉन टू प्रायवेट हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो हॅविंग दीस प्रॉब्लम. द पीपल हू वॉन्ट द बेस्ट ऑफ द ट्रिटमेंट अँड आर इन GMC आर एट लॉस ऑफ वर्ड्स कित्याक ट्रिटमेंटूच जायना म्हणून. आनी सगळ्यो गजाल्यो आरोग्य मंत्र्याक नाल्यार डिनाक सांगची पडटा, डॉक्टर बांदेकराक, आनी मागीर कितें मुवमेंट जाता. सो वॉट आर द डॉक्टर्स इन दॅट पर्टिक्युलर वॉर्ड डुईंग? आर दे स्ट्रेस्ड? वी आर विथ द मेडिकल फ्रेटर्निटी. बट माहिती मेळिल्ल्या प्रमाणे 1-2 दोतोरांच्या इगो खातीर थंय खुबशे इश्यूज डिस्टर्ब जाल्ले आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीन. हे करेक्शन गरज आसा की एवरी पेशंट कमींग तांच्या फॅमिलीक इम्पॉर्टंट आसता. एखाद्या दोतोराक एक टेस्ट केस जाली आसतली, जशी एक दोतोर पयलीं सांगून गेलो की जो पर्यंत 40 केसी मेळ्ळा तितले पर्यंत आमी सगळे डावन जाल्ले, सॅड जाल्ले म्हणून. आज 40 न्ही, आमी 20,000 क्रॉस जाले. आज टुडे वी आर हॅविंग अ वॉर. And in this war every day we are fighting for beds, we are fighting for medicine, we are fighting for treatment. This is just not done. गोंयकारांकडे मागता पुरो जालें आतां. इट इज इनफ. आनी द अदर स्केअर इज द टेस्ट. एंटीजन टेस्ट जाल्ली नेगेटीव टर्न्स आउट टू बी पॉझिटिव्ह लेटर. स्वॉब टेस्ट केला जाल्यार रिपोर्ट मेळना. आनी ह्या हातून कितल्याशाच लोकांक ते लोक मेळून वतात. सो द स्प्रेड कॅन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय एक्स्ट्रा टेस्टिंग. Not only for looking at primary contacts and secondary contacts, testing has to be everywhere. Testing kiosk घालपा जाय. साऊथ कोरिया समज हे दुयेंस ह्या तरेन काडूंक शकले जाल्यार आमी कित्याक ना. एंड वी आर अ स्मॉल स्टेट. आय स्टील कॉल अपॉन द चीफ मिनिस्टर की पप्पूपणा बंद कर आनी काम करपाक सुरू कर, जातूंतल्यान वी आर एबल टू गेट दीस थिंग आउट. आज सगळ्यांक भंय जाला जाल्यार एकूच, घरांतल्यान भायर सरतलो स्वता सुद्दां जाल्यार भंय आसा की भायल्या वाऱ्यान आपल्याक कितें जातलो काय म्हणून. कित्याक ते नॉलेज एंड द अवेअरनेस इज लेस. आज सरकारान इमिजिएटली इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर घालून बेड्स, मेडिसिन्स
ट्रिटमेंट दोतोर मेडिकल आमी आर्मी सांगिल्ली तर हांवें मागिल्ली आर्मी दोतोर केन्ना 2 म्हयने जाले श्रीपाद भाऊन सांगून आपूण डिफेन्स मिनिस्टर आसा आपूण हाडटा म्हणून अजून पर्यंत कोण दिश्टी पडना सो सरकाराचें इक्वेशन हांगा बीजेपी आनी थंय बीजेपी अजून कोणाक फायदो कसलो फायदो एखादी ह्या अर्थान जितले कोवीड वाडटा फक्त सरकाराच्या मुख्यमंत्र्याक मेनली म्हाका दिसता आनी 1-2 मंत्र्यांक सोडले जे स्वता आपलो ह्या हातूंतल्यान फायदो करून घेता एवरीबडी इज ऑन द रिसिवींग एंड हातून हांव ऑपोजिशन हातून हांव हो म्हणून कांयच उलयना हांव एक सादो गोंयकार एक सादो मनीस जो लोकांचे आवाज फक्त उठोवंक सोदता आमदार आसा आमदाराच्या नात्यान करता पूण हातून डायलॉग मारले की ऑपोजिशन आसा म्हणून उलोवप तातूंत अर्थ ना वी हॅव टू वर्क अपॉलिटिकल एंड वी हॅव टू कम आउट ऑफ दीस मॅस आनी हें जाता पर्यंत हें मुख्यमंत्र्याक तकलेन कळटा पर्यंत म्हाका एकूच भंय जाला की आनी असले प्रॉब्लेम वाडचे न्हय म्हणून आनी देवा कडेन मागता की जाता तितली ताजी कृपा आसची टू गेट अस आउट ऑफ दीस मॅस दुसरी गोष्ट बॉर्डरी ओपन जाल्यार ट्युरिस्ट येता तुमकां कशें कितके डेंजरस दिसता की ट्युरिस्ट गोंयांत ट्युरिस्ट आतां ऑफिशियली ओपन जाल्या पयलीं क्वॉरंटायन टुरिजम आशिल्लें पयलीं अनऑफिशियली आशिल्लें आतां ऑफिशियली आसा फरक कांय ना सो आय डोंट थिंक वी नीड टू जस्टिफाय दॅट इलिगल जे आशिल्लें तें लिगलायज केलां ताणें आनी काय करूं म्हणून वन मोर थिंग आतां जेन्ना आमी पळयता कोवीड टेस्ट करपाक लोक भिता चोर येयलो जावं थंडी येयली जाल्यार कोवीड टेस्ट करपाक गेल्यार पॉझिटीव म्हणटा तांकां ते तर लोक ते रिपोर्टाचेरूच कोवीड टेस्ट सद्या फायद्याकूय जावंक लागले इल्ल्या लोकांक जे कोणाक धरता पुलीस तांकां कोरोना जाता आनी तांकां बेलूय मेळटा इल्ल्या ते लोक एडवांटेजीक वापरूंक लागले सो आय थिंक वी नीड टू लूक एट दीस असिम्टोमॅटीक एंड सिम्टोमॅटीक थिंग्स व्हेरी सिरियसली एज फार एज टेस्टींग इज कन्सर्न टेस्ट करप ताजो प्रॉपर एनालिसीस करप एंटीजन नेगेटीव बाकीचे म्हणटात जाल्यार आय थिंक वी आर ओनली ऑन अ नेगेटीव फेज हांगा बाकीच्या देशांनी बाकीच्या स्टेटांनी सेकंड कर्व सुरू जाला आमचो फर्स्ट कर्व फ्लेटन जावना एंड दॅट इज द बिगस्ट थ्रेट वी आर गोईंग टू टुडे थँक्यू